बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणानो, अडॉल्फ हिटलर, जोझफ स्टॅलिन, बेनितो मोझलिनी, सदाम हुसेन आदी हाणीन आपले पदवी आनी अधिकार जबरदस्तेन आनी वायटपणान चलयलो. जाल्यार महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन आदी हाणीन आपले फावो जाल्ले पदवे उद्देशी संवसारांत शांती आनी एकवट हाडूंक वावुरले. हें आमी इतिहासान पळयता. देवा सर पदवेदार अधिकारां आपले पोरजे लागीं उलयता. जेजू क्रिस्ता देवाचो पूत अधिकारा आनी पदवेन बरें उलयता आनी आपले कोरण्या वरवीं आपली उतरां थीर कोत्ता. तोच देवाचो बोग, जिव्या देवाचो पूत, संवसारी फुडाऱ्या भाशेन न्हय पूण व्हडा बोळान आनी शोकतीन बरी खबर परगडटा. तांचे आयकून आमची जिविताची पावलां मारूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागुया. आनी फावो ते परी मोगाळ बांबडिनो ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक तयार जावया. हांव पातकी सर पदवेदार भाव आनी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तळान विचारून वायट दारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सगल्यांक सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवा कुंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासणाच्या देवा, सगल्या मनान तुजे बोजोण करूंक आनी भावार्थान आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा. सासणाच्या सासणांक आमेन. दुसरी सुमोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसान आपले पोरशेक सांगले, तुमचो सर्वेस्पद देव तुमचेच मोदलो, तुमच्या काशा भावां भितरलो मोजे असलो एक प्रवादी उठयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. तुमीच ओरेब दोंगरार सोबीच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हणलें,
आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आखत्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका ना तर आमी मोडटले आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें तांणी म्हणलां तें सगळें खरें तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकोना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवांच्या नांवान उलोयत तो प्रवादी मोडटलो देवाचें उतर हें देवाचे वडकार आमचो जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात सगळीं म्हणोया आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासुया तो थीर खोडप आमचें तारण ताका वाखाणुया जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात ताचो ताळो आयच्या दिसा आमचे कानार पडटा चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात भागिवून पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप बावा भयणीनो हुस्क्या मेकली तुमी जियेतोली म्हाका जाय लग्न जावंक नासलोल्या दादल्याक सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा आपूण सोम्यांक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को पूण लग्न जालेल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को आनी असो तो आपणाचीच भितर दोशी ओडटा तशेंच एके लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचें पडलां कित्याक ती कुडीन आनी मोनान पवित्र जावंक वावुरता पूण लग्न जालेले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को फकत तुमच्या आदावाक सगूट फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां देवाचें उतर हें देवाचे वडकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय 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 सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय 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 कालोखांत असलेल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो मोनाचे सावलेन जियेतोल्यांक एक उजवाड उदेलो सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय 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 सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय सर्वेच पोराक सोय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं
मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस काफरनांव पुर्यान गेले आनी सोनवार पावतूच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताची शिको विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळोत्मो बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजारेतच्या जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनीक कितें? नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्यांक लेगून वो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत ताचे नांव गाजले. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वकाने तुका क्रिस्त. म्हज्या आपुरबायेच्या भयणी भावानो, आमी आयज साद्या काळाचो चवथो आयतार मनयता आनी ह्या आयतारा दिसा, आयच्या दिसा आमकां देवाचें उतर मेळ्ळां आतांच तें आमी आयकलां. पयल्या वाचपांत आमी आयकता, देव मोइजेसा वरवीं प्रवादी हें उतर वापरता. प्रवादी कशें आपूण विचून काडटलो म्हणटा. आनी हे प्रवादी म्हणजे मोइजेस पयलो प्रवादी आसलो, जाका देवान इस्रायल पोरजेक इजिप्तांत आसलेली, बोणकोणींत आसलेली, गुलामपणांत आसलेली, त्रासांत पडलेली तांकां सोडोवपाक हें प्रवाद्याचें काम. आनी हें काम बामणिनो मोइजेसान एके भाशेन बरे तरेन केलें, पूण ताका जायतें सोंसचें पडलें. आमी जाणो कशे तरेन मोइजेसाक फाराव शीम येतोच कितलो फारो ताका मारूंक सोदतालो तो लिपलो, पूण देव ताच्या सांगाता आसलो. जेन्ना देवान ताका ह्या जिरकुटांत, उजो पेटलेल्या जिरकुटांत देव ताका भेटलो, तेन्ना मोइजेसाचें जिवीत एके भाशेन दुसरेंच जालें. आनी त्या उपरांत मोइजेस ही पोरजेक गुलामपणांतली सोडयता. तांबड्या दोरयांतल्यान हो तांबडो दोर्या दोशी जाता आनी लोक इस्रायल पोरसां सगलीं ताची गोरवां जोनवरां सगले आमी आयकलां. इन द बूक ऑफ एक्झडस, दुसऱ्या पुस्तक, पवित्र पुस्तकांतले पोजिशनांतूच दुसरें पुस्तक, द बूक ऑफ एक्झडस, कशे तरेन इस्रायल पोरसां ह्या तांबड्या दोरयांतल्यान पांय भिजोय नासतना हीं उतरां आमकां मेळटात. उदकांत तूं पांय घालची, दोरयान पांय घालची जाल्यार तुजे पांय भिजोनात. पांयच कित्याक भिजचे ना? सगळें भिजता, कपडे पर्यंत भिजतले. पूण पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा ही पोरसां पांय भिजोवन आसतना उतरून गेली तांबड्या दोरयांतल्यान आनी मागीर बासायलेल्या गांवांत पावली. मोइजेसाक हें एके भाशेन प्रवादीक काम देवान दिलें. आनी त्या उपरांत देव मोइजेसाक सांगता, हांव प्रवादी विस्तलो, ते म्हजे जातले आनी म्हजे तर जायनात. हांव सांगता तें, हांव तांकां शिकयता ते तर पाळिनात, हांव तांकां भायर आयतलो. हें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. म्हणटच बामणिनो, आमी ही शिकवण आमच्या जिवितांत घेतल्या जाल्यार कितें आमकां देव सांगता जायत? आयच्या पयल्या वाचपांत देवान आमकां विचून काडल्यान आमच्या बावतिजमा वरवीं देवाच्या प्रवादीक कामान वावर घेवंक, वांटो घेवंक आमचो बावतीज बेश्टो जावंक ना तो. आमी बेश्टी क्रिस्तांवां न्हय आयताराची मिसाक घेवपाक. कोण कोण म्हाका म्हणटालो, फादर तूं 8ंकूच कित्याक कोत्ताय, 7ंक कोन्नाय? हांवें म्हणलें 7ंक करूं 8ंक करूं एकूच तें.
कोणाक येवंक जाय मिसाक भोगतीन यात. भाव म्हणून मिसाक येवप म्हणजे प्रवादीक काम तुजें जालें ना. प्रवादीक काम पयले सुवाते तुज्या घराब्यांत, तुजे फामिलींत, तुज्या समुदायींत. जेन्ना तूं दुसऱ्यांक बरें कोत्ताय, दुसऱ्यांक आदार दिताय, तें तुजें प्रवादीक काम. आमी जायते फावटी रावता दुसरे आमकां आदार दितलीं म्हूण, दुसरे आमच्या गरजांक पावतलीं म्हूण, आनी आमी बसून आसाव, हात जोडून आसाव. हें प्रवादीक काम न्हय. ही जावन आसा बामणिनो आयज पयले वाचपाची आमकां ल्हानशी शिकोवण, ल्हानशी शिकोवण. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू एके भाशेन आपलें प्रवादीक काम दाखयता. पयलो प्रवादी मोइजेस आसलो आनी चडशे की व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रवादी देवाचो भक्त जेजू आसलो. आनी त्या पासत हो मेळो आत्मो जेजू कळकता कोण म्हूण, प्रवादी म्हूण न्हय, देवाचो भक्त. म्हणजे देवान विचून काडलेलो, देवान धाडलेलो मनशांची सरवण करूंक. आनी जेजू कितें कोत्ता, ह्या मेळ्या आत्म्यांक ह्या मनशा वेलो पयस कोत्ता. आतां बावडीनो आमकां दिसत मेळे आत्मे म्हणजे देंवचार. वय, मेळो आत्मा म्हणजे देंवचारूच. आनी मेळो आत्मा आनी कोण जावंक जाता? आं, मेळो आत्मा म्हणजे कितें रे? देंवचार न्ही. पूण बाबडीनो देंवचार जायतीं रुपां घेता, जायतीं रुपां. देंवचारपण म्हणटात तें जायते तरेचें आसता. आमकां दिसोंक फावना आमी तर बेश्टीन आबालाद जाल्या आनी कितें जाल्यार कांयचें कांय उलयता, कितें जालां मुल्लूक मारता आनी कितें जाता आमकां देंवचार बसला. हें देंवचारपण घोडेक दुयेंस जायत. पूण खरें देंवचारपण म्हणजे फटिंगपण, नागोवणी, चोरयो, दुसऱ्यांक फटोवपाचें, दुसऱ्यांक नागोवपाचें, दुसऱ्यांचें आडावपाचें, हें की देंवचारपणाची रुपां. देंवचार केन्नाच सत सागिना. फटिंगपण, सगळें फटींग. आनी त्या पासत बामडीनो आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमचे कुंभसार आमी कोत्ता तेन्ना, पातकांचें बोगसणें मागता तेन्ना आमचे वेले हे ल्हान ल्हान देंवचार आसात ते देवान काडून उडोवंक, बरी मनशां आमकां करूंक. आनी हेंच जेजू करूंक आयलो. देवाचो भक्त म्हणजे हें सतान जियेवप, नितीन जियेवप, मोगान जियेवप. आमचें जिवीत असलें कोर म्हूण आयच्या दिसा देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत बदल म्हूण देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो, आंकवार मोरयेतान सोलमलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सुसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतां जिव्या आनी मेलेल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ्यांची मागणी. आमचे पवित्र सभेचे फुडाऱ्यांनी आपले हातान घातलेले पोरजेचे बरेपण पळोवन काळजीदारपणान समाजान जातल्या वायटाचेर आपलो तालो उबारूंक बारी वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोत्ता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान चलतल्या वायट नोपैट करून पोरजेक नितीन आनी स्वतान चलूंक आनी दर एका नागरिकाचो होक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोत्ता तुका.
बापाच्या वायटान घुसपल्ल्या आमच्या भावा भयणांनी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीच्या बापा, तुझे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आमकां सगल्यांक तुज्या प्रवादीक आपोवण्यांक वांटो दिलाय. आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमचे बावतिस्माचे कार्य, आमचे बावतिस्माच्यो बासावण्यो आमी जिवितान दर दिसा आमी जियोंक आनी हे परी तुजे काळजीदार भक्त आमी जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भयणी भावानो, हे आमचे बलिदान सरपदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे मोगान तुजे वेदीचेर दानां हाडून दवरताव. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सरवण आमकां लाभय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा सस्ताच्या देवा, सर्व कळेन सर्व टायम तुका वाखाडूंक फावो. वो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव. तेर बोरवाशान ताच्या मोहिमे वंदड्यांक कोंतरेकताव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. खरोच तूं पवित्र, तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्यानी सासनीक कोराराचे रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वरोवतले ये म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक, सगल्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सगाती तिच्या पोती बागयोन जिजे, बागयोन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जिजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर सरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या सादा भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमी देवाचे भक्त जावंक खरेंच आमच्या बावतिजमा वरवीं देवान आमकां विचून काडल्यान. तर आमच्या बावतिजमाच्या देण्या पासत आनी खरे क्रिस्ती भक्त आमी जावंक बापाचो आदार खतखत्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राव आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे नांवांत आमी बरो वांचन रेखता. तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय, सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिके एकवटान मोगान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो जेजू देवाचो पूत, आमचो पुनर्जीवन जाल्लो समी, आमचो दोनी. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताची पाटलावदारां ताचे भक्त आमी सगलीं जावंक फुडें सरतलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं.
Soy priti mogosta, Tui devaci rasa. Soy priti mogosta, Tui devaci rasa. Hektai gelian ikcian, Anka Jesu Jehovah, Jesu amce dados pon, Anonani vorte pon, Soy priti mogosta, Noi devaci rasa. Soy priti mogosta, Noi devaci rasa. Colonio, बुधवारा दीस एलुईस लोबो ई पिंतू सांतातोन वाड्यांतली म्हयन्याचे मीस सांजेच्या 4:30 वरांचेर बायलो पाद्री हे मीस कोत्तलो. तेच भाशेन आयज साद्या काळाचो चवथो आयतार आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या सेक्टर 14 आराडी 2 तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन मांडावळ तुमी सगल्यांनी केली, प्रॅक्टिसेक बी आयलीं आनी हे भाशेन आमची मिसाची बॅट दर आयतारा बरी जायत वता. सगल्यांक एके भाशेन देवाची ओळख आनी देवाचो अणभव मेळूंक आमी सगळे प्रयत्न करता. देवाचो मोग आनी ओळख तुमच्या फामिलींनी सदांच आसचो. येता त्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 13 आराडी 1 तेच भाशेन सोनवारा दिसा प्रॅक्टिसेक येवचें वाचपाची आनी सगळी तयारी करची आयताराच्या मिसाक. सोनवारा दीस सांजे येवं. गेल्ल्या आयतारा तुमचें दौरमदान जाल्लें 7,380 रुपया. तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. 2 तारखेर फेब्रुवाराचे म्हणजे मंगळारा दीस सोम्या जेजूच्या भेटवणेची परब, द प्रेझेंटेशन ऑफ द लॉर्ड. आनी त्या दिसा आमी वातींचेर आशिर्वाद घालता, ब्लेसिंग ऑफ कॅन्डल्स. म्हणटच तुमकां वाती तुमच्यो बेजार करूंक जाय, आशिर्वाद घालूंक जाय जाल्यार आदी येवन 8 न्हय पूण 8च्या आदी येवन तुमी वाती हांगा दवरच्यो. वर्षी आमी पुरसांव काडटा पूण ह्या वर्सा पुरसांव आसचें ना, पूण आमी वातींचेर आशिर्वाद घालतले. आनी ही भक्ती आमकां आमच्या आदल्या पुर्वजांनी आमकां दिल्या, वातीचेर आशिर्वाद, ब्लेसिंग ऑफ कॅन्डल्स. म्हणटच तुमी त्यो वाती हाडच्यो आनी मागीर घरा लागीं मानान त्यो दवरच्यो. 7 तारखेर फेब्रुवाराचे सांत आंतोनीची परब आमच्या कपेलांत, सांत आंतोन वाड्यांतल्या कपेलांत परब. इगोर्जेक आदार दिवंक फुडें सरल्यात प्लासिदो बार्बोजा पेरशेत 10,000 रुपया. तांकां आमी काळजांत दिन वाचता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यात विकी सुको लोबो, पावलो आनी रोजमारी लोबो हांचो पूत आल्तो बेला विस्ता. ताचे व्हंकलेचें नांव मारिना लाल संपुंगी एफ आनिया आनी सायलापुरी सायलो गांवांत नॉर्थ इस्ट मिझोराम पूण रावता सालिगांव. हांची दुसरी चीट. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्वणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय.
आनी सस्ताच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या देण्या वरवीं खरो भावार सदांच स्थिर उरो आनी वाडत वचूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर आसूं. पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार सगल्यांक खुशाल आयतार आवडेता. तुका आवडता फादर. सोखोन मोची सेवा